दृष्टीच्या लायफ गार्डांनी शुक्रारा उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दर्यादेगांचेर काम बंद दवरले। कंपनी वेळार पगार, बोनस आणि बाकीच्या भत्ते दिना म्हण लायफ गार्ड संपार गेल्यात। फाटले 3 म्हयने लायफ गार्डांक खंय पगार पडिल्लो ना। पगार वेळार मेळनाशिल्ल्यान पोटापाणयाक मारामारी म्हण गार्ड उलयतात। सरकारान कंपनीकडे उलोवन प्रश्न जाग्यार घालचो म्हण गार्ड मागतात। प्रुडंटान दृष्टीक विचारपाक म्हण फोन मारलो, ते खंय फोनार जाप दिनात। कोण बागाटो शिकेरी आम्ही लाईफ गार्ड कोण ड्युटीला मिरामार मेरे ना ते बोनस घालता म्हणटा, कोण ऑफ आहा तेजो कॅन्सल जातलो, कोण एबसेंट आहा तेजी कॅन्सल जातले म्हणटा, आणि कोणी लीव घेतल्या ते कट करून सगळो बोनस घालता म्हणटा। म्हणटकूच आमकां लायफ गार्डांक कितलो मेळटलो हातीन? 800 रुपया नाल्यार 700 रुपया। 12 तास ड्युटी जर करून म्हयन्या जर आमकां जर पगार मेळना, आमचो कश्टाचो जर आमकां मेळना जाल्यार कितें फायदो? आमची भुरगीं बाळां ना, लोनां आसा बँकेन, पेट्रोल जाय, भुरगे 50-50, 60-60 किलोमीटर हांगा कामाक येता। आयज आमी नॉर्थ आनी साऊथ दोनूय फेज टू बी बंद उडयले। फक्त आमचे डिमांड कितें, आमचो पेमेंट टायमार जावपाचो, सगळे कितें फॅसिलिटी आहा ते बोनस कितें आहा ते आमचे टायम टू टायम घालपाचो, इतकीच आमची रिक्वेस्ट आहा। तर आमी समज जर का कितें कंपनी बद्दल आवाज केलो जाल्यार कंपनीचे मनीस येवन आमकां धमकी दिता, कितें म्हणून तुमचेर एक्शन कितें तरी घेतले म्हणून, तुमकां कामाचे काडटले नाजाल्यार तुमकां ऑफिसान आपयतले, तूं हांगाच्यान नाल्यार तुमचे ट्रान्सफर मारता, हांगाच्यान थंय मारता अशें सांगता आमकां। पर्रीकाराच्या वाडदिसाच्या दबाज्याचो राजकीय बोवाळ चालूच। मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयच्या लोक वायट परिस्थितीत आसतना आदलो मुख्यमंत्री आणि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या वाडदिसाचो दबाजो करतात। 50,000 लोक वाडदिसाच्या सुवाळ्याक आसतले। ह्या सुवाळ्याक पयसो खंयच्यान आणि कोणाकडच्यान येतलो काय म्हण काँग्रेसीचो प्रश्न। राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा सुवाळ्याच्या फंडिंगाची चौकशी जावंक जाय। हे 50,000 लोक जेन्ना पणजेन येतले ताच्या फाटल्यान कितलो खर्च आसतलो? म्हाका दिसता जवळ जवळ एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आतां उलयलो वता तो 20 कोटी ते 70 कोटी असो एस्टिमेटेड कॉस्ट उलयतात। इतलो खर्च एका बर्थडे खातीर कित्याक करचो जेन्ना आमच्या गोव्याचेर येदे व्हडले संकट आयिल्ले आसा, मायनिंग अजून पर्यंत रेज्यूम जायना, जाल्यार अशा परिस्थितीन हो येदो व्हडलो खर्च कित्याक करता? तीव्र निषेध करता। कित्याक तर अशा सिच्युएशनीक तेंच्यांनी असो मोठ्या दबाज्यात आज संकट गोंयांत संकट आणि अशा सिच्युएशनीक तुम्ही जे कोट्यांनी रुपया खर्च करून एका मंत्र्याचो हांगा वाडदीस साजरो करता, ही गोष्ट भूषणावनी, ही गोष्ट आमच्या गोंय राज्यात लांछनास्पद गोष्ट। आता इतली फटीपणा चल्ल्यान म्हाका समजना की रक्षा मंत्री आणि भारतीय जनता पक्ष कितें समजता की गोंयकार इतले पिशे काय तिका काय धक्कल ना गोंयकारांक? गोंय सरकारचो पैसो ना आणि लोकांचो तो पैसो ना, पैसो खंयचो हे आमी चॅलेंज मारतात भारतीय जनता पक्षाक। ते तर करप्शन ते इतले बुडलेले हांव सदांच सांगता, पूण हो करप्शन हो ओपन करप्शन। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हेजेर सीबीआय इन्क्वायरी डिमांड करता। पैसो खंयचो मोडटले पळय ते। घेऊया एक विराम।